पाडामोळ शिरवळ केपें एकाच जाग्यार 2 दिसात 7 अपघात घडले। ह्या अपघाता फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार हांगासर घातिल्लो स्पीड ब्रेकर। हो स्पीड ब्रेकर कोणी घातला तें कळपाक मार्ग ना। स्पीड ब्रेकर बसोवपाचे आदीं ह्याच जाग्यार एका अपघातात एकल्याक मरण आयिल्लें। अपघात टळचे खातीर बसयल्ल्या स्पीड ब्रेकराक लागून एका फाटोफाट एक अशे 7 अपघात जाले। स्पीड ब्रेकराक लागून घडिल्ले अपघात सीसीटीव्ही कॅमेरात स्पश्ट दिसतात। हो स्पीड ब्रेकर घालचे खातीर थळावो नगरसेवक वा भौशीक बांदकाम खात्याक लेगीत कांयच कल्पना नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान अपघाताची फुटेज पळोवन भौशीक बांदकाम खात्याक हे स्पीड ब्रेकर काडून उडोवपाचे आदेश दिले। फर्स्ट ऑफ ऑल कारण म्हणटा हो न्हू, तो कारण जावपाचो दुसरोच। हेच म्हजे फाटल्यान तुमकां तो प्लेस दिसता त्याच जाग्यार एक इन्सिडंट व्हडलो जालोलो की एक 4 व्हिलरान 3 गाड्यांक मारून एकलो ऑन द स्पॉट डेड जालोलो। म्हजे फाटल्यान तोच प्लेस। सो तो इन्सिडंट तो घडलो तेजे वयल्यान मात सेफ्टी लागून स्पीड ब्रेकर आमी हे सांगलोलें की घाला म्हणून। सो काल दिसा येयला आनी स्पीड ब्रेकर घातला अचानक। सो घातले अर्दी लोकांक खबर आसा आनी अर्दी लोकांक खबर बसोन ना आनी ते जालें इन्सिडंट। आनी सेकेंड थिंग म्हणटा जे इन्सिडंट जाला काल सान आयज टोटल 7 जाण सेम जाग्यार म्हजे फाटल्यान 7 जाण पडला। JCP हाडले आनी पुलीस आसा खंय तरी ते 6-7 इन्सिडंट जाल्ले हे स्पीड ब्रेकर आनी विथआउट नोटिफिकेशन आनी विथआउट इंटिमेशन। म्हणल्यार ही जो स्थानीक कावन्सिलर ना जाल्यार PWD रोड्स तांकां सुद्दां हेजे बद्दल कांय खबर ना। आनी हे अपघात कालच्यान आयज पर्यंत 7 आनी सिरियस इंजुरीज जाल्या लोकांक। तेजे खातीर आतां जे PWD डिपार्टमेंट तेंगेले वर्कर्स येयल्या तेणी सांगलां की तांकां डायरेक्शन मेळ्ळा की हे स्पीड ब्रेकर जे घातल्या आनी हेका लागून एक्सिडंट जाला ते काडून उडोवपाक। आतां क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।